अध्याय 13. आब्राम आणि लोट. आपले सगळे धनदिरवे घेवन आब्राम आपले बायले सवे इजिप्तात तावन नेगे बाग गेलो आणि लोटही ताचे सवे गेलो. आब्राम भोव ग्रेस्त असलो. ताचे लागीं जानवरां, रुपे आनी भांगार असली. नेगेबांतलो भायर सरून जाग्यां जाग्याक पैण करीत बेतेलाच्या वाटेन तो गेलो. बेतेल आनी आई मदें ताणें आदीं तंबू मारिल्लो ते सुवातेक पावलो. तेच सुवातेर ताणें आदीं एक वेदी बांदिल्ली. थंय ताणें देवाचें नांव उलो मारलें. आब्रामा संगी आयिल्ल्या लोटाकी बोकरे, गोरवां आनी तंबू आशिल्ले. पूण तांकां दोगांकी सांगाता जियोंक तो गांव पावनातलो, कित्याक तांचें आस्त बदीक भोव चड आसलें आनी तांकां सांगाता रावोंक साध्य जालें ना. आब्रामाच्या आनी लोटाच्या गोवळ्या मदें झगडीं जावंक सुरू जाली. त्या काळार कानानगार आनी पेरेजीत त्या देशांत वस्ती करतले. आब्रामान लोटाक म्हळें, म्हजे आनी तुजे मदें वा म्हज्या आनी तुज्या गोवळ्या मदें झगडीं जावंक नजो, कित्याक आमी भाबाव. सगळो प्रदेश तुजे मुखार आसा न्हय. तूं म्हजे तावन वेगळो सर. तूं दाव्याक वेताय जाल्यार हांव उजव्याक वेतां. तूं उजव्याक वेताय जाल्यार हांव दाव्याक वेतां. लोटान आपली दिश्ट भोंवडायली आनी जोर्दान न्हंये भोंवतणी भरपूर उदक आसलेली भूंय ताका दिसली. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोर्रा नाश करचे आदीं जोवर पर्यंत विस्तारलेलो तो जागो सर्वेस्पराच्या उद्याना परी इजिप्ताच्या देशा परी आसलो. देखून लोटान जोर्दान न्हंये भोंवतणीचें फालकें विंचलें आनी तो उदेंती वाटेन गेलो. अशें ते एकामेका तावन वेगळे सरले. आब्रामान कानान देशांत वस्ती केली. लोटान फालक्याच्या शारांनी वस्ती केली आनी सदोमा पर्यंत आपले तंबू घाले. पूण सदोमाचो लोक खोटो आसलो आनी सर्वेस्परा विरोध व्हड पातकां तांणी केली. आब्रामाक देवाची बासावणी. आब्रामा तावन लोट वेगळो सरल्या उपरांत सर्वेस्परान आब्रामाक म्हळें, तूं आसाय त्या जाग्या तावन उत्तरेक आनी दक्षिणेक, उदेंतीक आनी अस्तंतेक तुजी दिश्ट घाल. तूं पळयताय तो सगळो देश हांव तुका आनी तुजे संततीक ससनाक दितलो. धरणीचे धुळी परी हांव तुजी संतत करतलो. जर कोण एकलो धरणीचे धुळीचे कण मेजूंक सकत तर तुजी संतत मेजूंक शकतलो. उठ आनी हो देश लांबायेक आनी रुंदायेक भोंवन पळय, कित्याक हो देश हांव तुका दितलो. उपरांत आब्राम आपले तंबू घेवन हेब्रोनांत मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं वस्ती करूंक गेलो. थंय सर्वेस्पराक ताणें एक वेदी बांदली.